Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. हांव आयज एक स्पेशल म्हणजे इंचार आयिल्लो CEO जी आमी टेंडर म्युनिसिपालिटीन टेंडर आउट केल्लो. तो टेंडराचो कितें जालां काय म्हूण फॉलोअप, कित्याक आमी ऑलमोस्ट 1,90,000 भरले आहा आनी आतां हे म्हयन्याची लास्ट डेट आहा. सो तेजे पयलीं तेणी आतां ते टेंडर घायल्लो, तेजें बिडींग आहा वो कितें आहा तें इन्क्वायरी करूं येयल्लो CEO कडेन. सो CEO आनीक जो पयलीं कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तेजे जे DMEन ताका सांगलें की तेजेर कितें आहा तें फारीक कर अशें म्हूण हांवें पेपराचेर येयलां हेरल्डाचेर. सो ताका लागून म्हणटालो CEOक जाता तितलो बेगीन तुमी टेंडर कराय. आनीक कितें आहा तें इम्पॉर्टंट म्हणलें कितें आमकां एक लेटर पासून करूंक ना तेणी आजून. बाबा आमी पयशे भरले आहा, ते पयशे तुमी व्हरोंक जाय वो तुमी येवन मेळाय वो कांयच ना. ते पयशे आमी भरले ते तशेंच आहा. आनीक कितें आहा तें तेणी बेगीन हे म्हयनो आतां तो म्हणटालो 2 तारीख कितें मिटींग आहा म्हणून. सो ती 2 तारीख मिटींगेक तेणी घेवन कितें आहा तें बेगीन तेणी टेंडराची डेट हें करपाची सांगपाची. सोपो ही हॅड बिडेड फॉर दॅट सोपो न्हू. एक दिसा पयल्या म्हळ्यार कावन्सिलर मिटींग गेली आनी ती पोस्टपोन केली न्हू. प्रोसेस केला ते केला तेजें म्हणणें कितें तेगे म्हणणें केन्ना कोता काय म्हण. सो तेमी तेचो डिसिजन घेयलें कितें 32 lakhs ताका सोपो कॉन्ट्रॅक्टराक वेव करपा म्हणून. ते शेडो कावन्सिलान कंप्लेन घायली आनी इट इज कम भितर येयला म्हणजे ते केन्ना तें सारकें ना म्हणून. आनी कावन्सिलराक सांगितलें तुमी जस्टिफाय कर वाय द वेवर कॅन शूड बी ग्रांटेड म्हणून. So now the meeting on 2nd of May, we have already put up a note to the councillor to take up decision on this matter.